खूब फावटी हॉस्पिटलान एडमीट जाल्लें. म्हाका वजन बी घालून दवरलेलें अशें पांयांक. हेका खूब वर्सां जालीं. पूण म्हाका बँड करपाक कशेंच अलावड नासलेलें. इवन डॉक्टर एडवायज मी नॉट टू टेक द स्कूटरी बसपाक नाका म्हणून. पूण हांव आयज योगाक जॉयन जालें. पयले दीस हांवें खुर्चेर बसून सूर्य नमस्कार केल्लो. पूण आतां हांव जमनीर बसून बागोवन बी सगळे सूर्य नमस्कार करता. 14 स्टेप्स करता. 12 करून 14 स्टेप्स करता आनी बँड जाता, उबें रावता. मातशें सद्या दुखता पण म्हाका दिसता होच राव कंटिन्यू दवरी सूर्य नमस्कार जाल्यार म्हाका खूब बरें जातलें. आनी हांव आतां जमनी बी बसूं शकता. हांव जमनीर पासून बसूं शकनासलेलें, खुर्चेरूच बसतालें. तर आयज म्हाका खूब हेजो फायदो जालो आनी म्हाका दिसता आमी तर एक सूर्य नमस्कार करीत जाल्यार सगळे आमचे व्यायाम आसा ते आमकां कंट्रोल जाता आनी सगळे व्यायाम जाता भितर एक सूर्य नमस्कार. आमी जर आमच्या डेली रुटिनांतल्यान एक अर्दवर काडून सुद्दां सूर्य नमस्कार करीत न्ही जाल्यार आमकां खूब बरें पडटलें. आनी हे बॅकबोन प्रॉब्लम, फाटीचे प्रॉब्लम, गॅसीचो प्रॉब्लम सगळो वयता. चलता आसतना मातशें गुवयल्यार घेतालें की मान मातशें बॅकीक आसा, मानेच प्रॉब्लम आसा. तेन्ना हांव योगा केल्ल्यान खूब म्हाका बरें दिसता की गॅस प्रॉब्लम जातालो. म्हाका गॅसाचे मातशें प्रॉब्लम कमी जाला आनी योगा केल्ल्यान खूब बरो आसा. तेन्ना लोकांनी योगा करचो आनी खूब योगा केल्ल्या पासून खूब फायदो आसा. तेन्ना तुमी बी योगा करचो अशें हांव मना पासून मागता. After doing this yoga, like there is lot of relaxation in the body as well as mind, and you feel very light and energetic. केन्नाच हांवें एक्सरसायज म्हणटा तो लायफान करूं ना. फर्स्ट टायम हांव आतां योगाक आयलां आनी म्हाका खूब बरें दिसलां आनी म्हाका सामकें लायट दिसता. म्हणजे सगळी म्हाका टेंशन आशिल्लें सो फ्री दिसता, मायंड फ्री दिसता आनी म्हजी हेविनेस कशी बॉडी लेथार्जीक म्हाका एक्टीव कशी दिसपाक लागला. We have done this program here under Madhumeha Niyantrita Bharat. So as on 2nd October last year, Prime Minister said that we should do yoga here to stop India becoming capital of diabetes. So under that program, different yoga institutions have come together and all over India we are doing this program. We are checking the physical conditions of the participants. We take their blood report also. The report is analyzed fully. And after doing yoga, the program is for 9 days, wherein the yogas required is taught for 9 days. And then everybody practices at home for about 3 months. And then again we'll be testing their reports, taking their blood reports and finding the variations from first report to second report.